हांवें परते एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केलां. तुमी ताजेर हें दिवंक जाय, आयदर तुमी क्लॅरिटी दिवंक जाय ताजेर, नाजाल्यार डिस्कशन अलाव करूंक जाय. स्पीकर सर, काल विषय सोंपलो तो. ना, विशय सोपूंक ना. विशय कसो सोंपलो? स्पीकर सर, तुम्ही क्लॅरिटी दिवंक जाय. कालचो एडजर्नमेंट विशय सोपूंकच मोशनाचेर ना. काल उलयला, तुम्ही ऑलरेडी सरळ सांगले आज विषय जावंच शकना. विशय खंय सोंपता? तुम्ही उलय आनी ताजेर तुम्ही पयलीं स्टार्ट केलें. तू क्वेश्चन ओवर सुरू करूया. Start question number 1. Elton Di Costa. Speaker sir, I may be permitted to ask question 1B. 1B. 1B IPB. Answer as per circulated in the House. Speaker sir, my first supplementary question is zoning of land. Speaker sir, as per my reply given by you all, LEQ 1B in Annexure 1, the investment promotion areas approved by Goa IPB come under natural cover, cultivable area, irrigation, command area, no development slopes and paddy field zone, settlement, and even 100 meters from protected monuments. Government said that IPB will approve only such projects which are going to create employment and also contribute overall development of Goa. But here it looks like, Speaker sir, development which is we are talking about is of concrete jungles, polluting industries, and at the cost of our environment, green cover and cultivable lands. Speaker sir, I've been given information for the last 5 years. It shows that 6.41 lakh square meter land is notified under investment promotion area. सदस्य तुम्ही मगबाय ना, हांव तुका basic तुम्ही येदो प्रश्न विचारला. ना, हांव तुका basic कितें सांगता. उत्तर मेळा. म्हाका दिसता तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न I'll ask a specific question. Speaker, हांव कित्याक सांगता हें? कित्याक काल इतली बोड जाली when 39A जे न्यू सेक्शन येयलें तेन्ना. आतां 6.41 lakh square meter land has been converted, and this land is in no development zone, paddy fields, 100 meters from the protected areas. My charge is government all out to destroy the environment, and what is the answer for this? Yes. Speaker sir, हांव ताका पयलीं सुरवातेकूच आठवण करता की तो लँड कांय जायना म्हूण प्रोजेक्ट हाडपा जाय म्हूण तोच सांगता. म्हणजे दॅट मिन्स इकनॉमीक एक्टिविटी हॅज टू बी जनरेटेड. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हेच कामां फॅसिलिटेट करपाक सिंगल विंडो सिस्टम अंडर सगल्यो क्लियरन्स दिवपाक हो नोटिफाय केल्लो बोर्ड जो डिसिजन घेता खूंय इंडस्ट्री येवपाची आनी खूंयची डिक्लेअर करपाची एज अ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया. आतां तूं पळय म्हणटा तुका मुद्दम हांव म्हाका सांगचें पडटा. Goa IPB recommends any land for IPA notification only after ensuring zoning is not among the restricted zones. आता तू पळय एलेज करता आनी टोटली रॉंग. खुंयचे आतां एरिया एलाउड ना. तुका मुद्दम वाचून सांगता पयलीं तुज्या जाणवाय लागून. खजान लँड. Following lands are not recommended for the purpose of setting up project or for investment promotion under this act. एक खजान land and low-lying paddy field except for the purposes as permissible thereof. Suppose agriculture related झालेला तिका allowed ना. Sloping or non-developer land with the gradient of more than 25%. तिंगाय आमी allow करना. एक कडेन दाखय म्हाका हूंय कितें केलां तें. Protected forest land and wildlife sanctuaries. खंयचे कडेन allowed ना. हूंय केलें ना आमी IPN. Land covered under CRZ. खंयचे कडेन ना. Land earmarked as open spaces under Goa Daman Diu Town and Country Planning Act. एकूय कडेन open space आमी दिवना. Land under dispute, suppose it is in court, tribunal हूंय आहा जाल्यार तिंगाय आमी हूंय एकूय दिवना. मागीर tenanted agricultural land except for agricultural activities carried out by the tenant deemed purchaser. आतां हें ऑलरेडी आमचें रेस्ट्रिक्शन आसा आनी म्हाका दिसना हूंयच आमी परमिशन अशें दिलां म्हूण. हें पळय तूं सांगता आर्कियोलॉजिकल एरिया हूंय रेस्ट्रिक्टेड एरिया आहा थिंगा दिला. एकूय असो जागो ना जे कडेन आमी इंडस्ट्री घालपाक जागो दिला. वो IPN ती मिस्टेक केला. Speaker sir, I have this, I'll place it on the table floor of the house. हें जो आन्सर आहा हो तुगलो आहा. हो जो मुगो आन्सर आहा टोटल 6 lakhs 41
तुगेली पयलीं सद्या 3,82,199 स्क्वेअर मिटर्स लँड आहा ती पार्टली नॅचरल कावर पार्टली कल्टिवेबल आहा इरिगेशन कमांड एरिया आहा ऑर्चर्ड आहा हो तुगलो आन्सर सेकंड वॉज पोतून आनी एक कमांड एरिया आहा 10,000 मागीर तुगेलो तुका हांव सांगता ही तुगेली 10,000 आहा ती नॅचरल कावर आहा आय हॅव दीस आन्सर्स आय कॅन शो यू out of 6 lakhs almost 4.5 lakh square is almost in natural command area irrigation area paddy field I don't know from where you have got and from where I've got these answers स्पीकर सर yeah answer तुगलेच minister सर हांव ताका सांगपाक सोदतां कालूच हांगा इतली चर्चा जाली आहा तशेंच लँड मास दवरपा जायना म्हणून कन्वर्शनां जाता झोन चेंज जाता आता तो पळय सांगता सच अ लार्ज लँड Speaker, sir, Minister, लेट मी फिनिश आय एम ऑन माय लेग्स जस्ट अबाउट मान नाका टेक आय एम गिविंग यू अ व्हेरी क्लियर आन्सर स्पीकर सर जेन्ना ही एरिया डेव्हलप जाता तितून इल्लीशी थोडे डिफरंट झोनींग आसता इट इज अ फॅक्ट वी टेक केअर दॅट एक्चुअल लँड वीच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर बिल्डींग तितलीच आमी कन्वर्ट करता बाकीची तशी उरता पूण सर्वे नंबर जेन्ना ती होल प्रॉपर्टी ते घेता ते इल्लीशी मदीं सोडना ती कितें झोन आहा जाल्यार ती आख्खी प्रॉपर्टी घेता आनी ती आमी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया अंडर डिक्लेअर करता पूण इट इज नॉट द केस वेर एंटायर थिंग इज अ फील्ड वे एंटायर थिंग इज अ खजान लँड एकूय दाखय आमी दिला म्हूण आनी गोंयान इट इज अ मिक्स्ड बॅग एवरीवेर इल्ली जागे दुसरे झोनाचे आसता इट इज देर इन माय आन्सर इज व्हेरी स्पेसिफीक सारके डिटेलिंग दिला आनी तूं खंयची कंपनी करता तेजे बाकीच्यांचे तशेंच आसा पळय ते स्पीकर सर आतां स्पिकरान हॉनरेबल मिनिस्टरान म्हणलें आपण ती कन्वर्ट केला ना म्हूण आनी आतां वेन आय टोल्ड गिव यू द आन्सर्स यू आर सेईंग पार्टली थोडी आसतो म्हूण सी दीस इज द रिप्लाय वॉट एज आय गॉट फ्रॉम द डिपार्टमेंट सेकंड तूं म्हणटा 100 मिटर्सान केला म्हूण तुगे आतां हिंगा लॅटरायट रिसॉर्ट म्हूण एक तुवें अप्रूव केला आमी येला गोवा इतली तेंप जालें आतां तें ओल्ड गोवा स्ट्रक्चर आहा तें मोडपाक बोवाळ माताय आनी तरी तितूंक आनीक इट इज 100 मिटर्स फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरिया आय हॅव गॉट द आन्सर हियर तुगलो आन्सर मेळा एंड यू आर डिनायिंग दॅट देर 100 मिटर्स इज नॉट देर वेन आय हॅव गॉट द आन्सर फ्रॉम द डिपार्टमेंट अरे एक जो वस्त आहा ती मोडपाक बोवाळ माताय आनी तितून आनी एक प्रोजेक्ट अप्रूव केला which is 100 meters. I have got this answer from the department. I am not giving my answer. It is your department who has given me the answer. In the similar way, 390 square meter ahati, almost 2 lakhs is in that command area, agriculture irrigation area. It is not part 3 lakh antole 1000 square meter no. I am not against development. Ahui construction ane kala minister sala mugli bori zomin ati 8 lakh IDC this is clear. No, but this is the answer. What I have got from the department is hal jaw and I mistake card paste korna nalamun. I have got this answer from your department only. Speaker sir, my second sir, let me answer you no. Sir dita mare. आता तू सांगता कमांड एरियान आमी येयले ती कमांड एरिया जी थोडीशी आशिल्ली ती डिनोटिफाय जाल्ली आसा आनी दुसरे कडेन जे कनाल वचपा जाय ते आमी शिफ्ट केल्ले आसा सो इरिगेशन आमी प्रोटेक्ट केल्ले आसा It is not the case that you have destroyed and no irrigation is going to take place. Number one, protected area to particular project. I was also reading the whole list. Once IPA declares that particular area, ek mahino asta objection file korpak. And then my industry department very carefully analyzes whether those are genuine, they need merit attention or not. Or particular project, the objection eila mun. So on hold he has not proceeded though his proposal was submitted. We will take an appropriate decision. Samjhala no? No. Now what? Dusre, let me finish. And out of that particular project which I know which you are referring, out of 3,82,000, only around 3,33,000 was converted. And bakiche tene permission magona because those are those type of areas what you are saying. So it is not the case in IPA to convert everything. Slope आमी सांबाळटा, खजान लँड सांबाळटा, हुंय प्रॉब्लेम, इकोलॉजिकल प्रॉब्लेम आहा ते आमी सांबाळटा. आनी इट इज अ प्रोसेस, इमीड ताबडतोब दिना. इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फॅसिलिटेशन सेंटर ऑफ बोर्ड क्लियर करता तेन्ना 1 म्हयनो ऑब्जेक्शनां आसता, मागीर तेजी व्हेरी केअरफूल स्क्रुटनी आसता, म्हणजे सारकें आमी बारीकसाणीन पळयता. स्पीकर सर कितें जालां वेगळ्या आन्सराचेर देर इज नोवेर मेन्शन थिंग कांय करपा नाय म्हूण वेन देर इज अ नॅचरल कावर इरिगेशन इट मीन्स दॅट अ प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड इन दॅट होल एरिया सो नाव बिकॉज यू हॅव गिवन अ क्लॅरिफिकेशन इट मीन्स दॅट
that area will be safeguarded. Ata this particular project which I am talking about 100 meters from the protected monument, 100 meter आहा तें जालेंच, measurement tape लायला काय तें 120 जावपा ना. 100 ते 100 वतले. So why not you give assurance that that project is scrapped because it is within 100 meters. You give an assurance that it is scrapped. Okay, Prime Minister काल वचो San Francisco उंच काढा. तें मातशें चुकलां 10 वर्सां ते 2 वर्सां जालीं. But whatever it is, but 10 लोईत आमकां हें केलां San Francisco praise केला. So म्हाका दिसता तुवें मिनिस्टरान floor of the house assurance दिवपा जाय. हे 100 मिटराचे जे प्रोजेक्ट आहा because measurement won't exceed. After the tape लायला 120 meter जावपा ना ते. So give a assurance that this project is cancelled. The eco project which is hotel which is coming has been scrapped. Speaker sir, I can only give him a categorical assurance. ताका खबर आहा एक बंगलो थिंगा येता म्हूण कितले कितें कितें जालात, he knows it very well. कितले लोक मुखार सरोन एजिटेशन जाले. And it's not our case that we will encourage a project any agitation करपा आनी लोकांगे हें करून घेवपा. Now that you have brought it to my notice, as I told you earlier, I will have a very, very careful look at it, okay? And when I have a careful look at it, I will review the whole thing. So what is the problem? Trivanji Vegas. Thank you. म्हणजे एकूच सप्लिमेंटरी जाला 3 उले आनी 2 उले. दुसरो वाला 3 मेळटाय म्हाका. वो क्वेश्चन बरोबर एक वर लागता. 3 I'm getting. म्हणजे जालें बारे बारे. I'll make it fast. I'll make it fast. As per the Annexure 3, म्हणजे LEQ 1B Honda Kudai Madka industrial state exceed जाला तेंगे quota of allotment of total area industrial states. आता म्हणजे question हा, why government is notifying investment promotion areas, green covers, paddy fields, हे जे इंडस्ट्रियल सिटी आहा तेंका हिंगा जे एरिया तितून कित्याक दिना, बाकी कित्याक जमणी वयता, where there are industrial area थिंगा कित्याक कोना? I have not followed your question. तू आवाज चड करता, मातशें clearly उलय. Speaker sir, आता as per Annexure 3 of LEQ 1B Honda Kundai Madka industrial state have exceeded the quota of land allotted against the total area of the industrial states. Okay, so Kolwale, Kukoli, Tuve area have reached the limit. There are 11 industrial states where nothing has been allotted to IPB. There are 11 industrial states where nothing has been allotted to IPB. So why government is not notifying those areas? जब काय notify industrial cities जमीन आहा ते IPB कित्याक दिना? When there are some areas that have exceeded, and these areas where there is land, why you are not giving them? Speaker sir, first of all, he should understand how the land is allocated. एक म्हणल्यार प्रोसेस आसता ऑक्शनान. आतां आमी न्यू इंट्रोड्यूस केला ते, we have the auction system. तेजे आदी when a industrialist applied for land, he gets it through various means through the IDC board in the various industrial estates when he applied. Under IPA, if you have your own land also, that can be notified. Te ek medle. Land which is available with the government, certain percentage of that was with the investment promotion board. Directly they could give if a project is there. आता तुका मुद्दम हांव सांगपा सोदता, as far as IPB land is concerned, इतले रेस्पॉन्स येवन इतले लोक इंडस्ट्री घालपा येवन आमकडे IPB अंडर लँड ना. That's why we are looking out for more land where, and I want to tell you a very happy thing, some private people themselves are coming and offering land to IDC. ही आमी परिस्थिती हाडला in recent times, especially after Invest 2024, seeing the response. Ani anga, it is going to be a win-win situation even for the person offering land. Such terms are being offered to those particular people giving land. Ata, Goa, as you know, is very small, 3,705 kilometers area. Land mass is very small. Bakiche statin tuka sarke for free dita almost land, Speaker sir. Tuka jay te म्हणजे हें दिता, incentives दिता आणि land दिता. आमी land free dina. We only give on long leases at the most. We protect the interest that ultimately land ownership or it will come back to us. In spite of that, people want to set up industry in Goa. Response has been very good, and tu sangta de, we have taken due care about that. Last question, very important. Speaker sir, no, last question, very important. Speaker sir, 5 वर्सां ना म्हणजे protecting my constituency. Speaker sir, म्हाका very important. म्हणजे पारेमोळार स्पीकर सर पारेमोळार म्हगेले पारेमोळार एक फिश मिल येता.
बेंजी स्पीकर वेगस. सर म्हाका एक व्हेरी इम्पॉर्टंट विचारपाक जाय पारेमोळा तू काय लागता ते विरेश बोरकार, स्पीकर विरेश सर बोरकार. हे तू काय लागता question नाही. हे तू काय लागता विरेश हे बोरकार. पारेमोळार एक फिश मिल येता एक मिनिट ना हे इम्पॉर्टंट स्पीकर सर हे last इम्पॉर्टंट विषय विचार. म्हाका जाण जावपा जाय last question विचार. येता हे मिनिस्टरान बंद केला कित केला हे जाण जावपा जाय येस हे मातशें विचारपा जाय कित्याक तुमी IPB हाडली फॉर गुड ग्रीन इंडस्ट्रीज हाडपाक तुगे आन्सरा प्रमाणे 88 प्रोजेक्ट्स येयले आउट ऑफ दॅट तुगेले 21 ग्रीन आहाय व्हाईट 4 आहाय ऑरेंज 47 आहाय रेड 14 आहाय आतां आउट ऑफ 88 ओन्ली 12 प्रोजेक्ट ऑपरेशनल आहाय आनी ते खंयचे आहाय तुगेले 6 आर ऑरेंज एंड 2 आर रेड रेस्ट ऑल प्रोजेक्ट्स आर गॉन इन्वेस्टमेंट तुम कोडले एनवायरमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट प्रश्न विचार न्ही, प्रश्न विचार तुजो. करपाक हे दोन्ही रेड ओले प्रश्न कितें? why this only this red projects and rest of 88 projects all are getting IPB industries adio if you have given approval for 88 projects why rest 60 projects are not functional only 12 आहे तुगेले 8 तितू तू 4 ऑरेंज 6 ऑरेंज आहे 2 आहे तुम इन्वेस्टमेंट क्रिएट करपा हाडलो if you have given permission why these industries are not coming and investing Yes, Babu permission Singh. दिला आणि मुगेले पारे म्हळ्यार हे फीस मिल येता तुवें कित केलें तें म्हाका सांगपा जाय स्पीकर सर आतां तो म्हणटा आमी इंडस्ट्री परमिशन दिता बोर्ड परमिशन दिता दे पे द फीज एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज अप टू देम टू सेट अप द इंडस्ट्री दे आर ऑन द वे ऑफ सेटिंग अप आतां तूं पळय म्हणटा 1 वर्सान 1.5 वर्सान जायना एकदां दे एक्सीड द टायम टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट इट सेल्फ बिकॉज दे हॅव टू टाय अप द फायनान्सीस हू इज गोइंग टू बी ऑन देअर बोर्ड वेरियस अदर थिंग्स दे डिसायड वी कॅनॉट कमांड देम 1 वर्सा भितर घाल 1.5 वर्सा भितर घाल हें आमकडे जायना दुसरें तुवें म्हणलें इतल्यो इंडस्ट्री आहा रेड कॅटेगरी कशें आहा तुका सांगपा म्हणल्यार इवन 5 स्टार हॉटेलां आमी परमिशन दिता फॉर युअर इन्फॉर्मेशन इवन 5 स्टार हॉटेल्स ऑफ बीग प्रोजेक्ट्स ऑटोमॅटिकली दे गेट क्लासिफायड इन द रेड कॅटेगरी कित्याक म्हणटलो तूं बिकॉज दे हॅव सो मच वन सिंपल एग्जाम्पल सो मच ऑफ सुवेज विल बी देर सो मच ऑफ अदर टॉक्सीक थिंग्स विल बी देर हॅपनिंग देर एअर कंडिशनिंग अदर थिंग सो they have to take anti-pollution measures to see that they don't do anything to spoil the environment. But they are categorized as red because titli sewage thing aya jata. That many humans interact, they generate garbage, every other thing, they dirty the place. But is it the case that we should not have 5-star hotel because it is red category? Straight away the green category ni upana, red category ni yetle. श्री बेंजी वेगस. अरे विरेश बोरकर क्वेश्चन जॉइंट क्वेश्चन तो तांचो क्वेश्चन तो बेजीक क्वेश्चन तांचो आसा पहिली रायट टेका मरे चला घेऊन या. बेंजी वेगस. मागीर परत तूं Speaker, sir. म्हणटलो मागीर जॉइंट क्वेश्चन आसा 4 जाणांचो 1 2 3 4 स्पीकर सर आम जेन्ना इन्फॉर्मेशन मागलोले ते इन्फॉर्मेशनाचेर वी हॅड आस्क फॉर द लास्ट 5 years what are the projects approved. The same information was also asked in July 6 months पयलें जे इन्फॉर्मेशन मेळटा एक स्प्रेडशिटाचेर मेळटा ते स्प्रेडशिटाचेर पयलीं सद्या 80 पेजीस त्यो एट द एंड टोटल हाऊ मेनी एकर्स ऑफ लँड इज यूज दे डू नॉट गीव आम तें कॅल्कुलेट केलें सगळे 80 पेजीस सो प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट जो आहा आनी टोटल लँड अलॉटेड हे पाटी जो आन्सर दिला LAQचो आतां आयचो तेका दिला लँड अलॉटेड 2,14,977 स्क्वेअर मिटर्स 6 म्हयने पयलो जुलायांत होच क्वेश्चनाचो आन्सर लँड अलॉटेड दाखयता 12,91,000 6 म्हयने पयले लँड अलॉटेड 12,91,000 कॅल्क्युलेट केला म्हणटा मरे. वय वय आनी आतां दाखयता 2 lakhs सो प्रोजेक्टाच्या फुडें उणी कितको जालें एक 6 म्हयन्या भितर तुका 5 years डिफरन्स मागिल न्हू आमी कॅल्क्युलेशन चुकला आसतलें तुजें सो आमगे कॅल्कुलेशन चुकल ना म्हाका तेंच जाण जावपा जाय मिनिस्टरा कडेन वॉट इज दीस दॅट यू आर प्रोवायडींग तुवें 6 म्हयने पयले 12 लाख जमीन दाखयल्या जरी तरी तुवें जमीन दाखयल्या 12 लाख आनी आतां तूं दाखयता 2 लाख सो म्हणचें कितें आनी हें जें आतां आमी कॅल्कुलेशन दाखयताय प्रोपोज इन्वेस्टमेंट हांवें आज कॅल्कुलेशन केला प्रोपोज इन्वेस्ट वय आपय सगळ्यांक प्रोपोज इन्वेस्टमेंट दाखयता 6,570 crores proposed म्हणजे दाखयलो हिमालया एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 951.89 crores 950 1 कोटी दाखयली हिमालया आनी दिल कितें मोंदी दोंगर सो असल्यो गजाल्यो दाखयता हिमालया येतले मोंदी दोंगर सो स्पेसिफिक क्वेश्चन सर why is this difference are you all giving wrong answers department is giving us wrong answers or what is the issue so can we have an inquiry into this what is happening 12 लाख आहा आणि 2 लाख आहा सर
पयले आय जस्ट गिव हिम दॅट रिप्लाय. पण हांव इतलें सांगपाक सोदतां आतां तो आपण कॅल्क्युलेशन केला म्हणटा आनी 12 लाख 2 लाख जावपाकूच शकना. तेगे कॅल्क्युलेशन करेक्ट आम कोण सांगता. बरं ते सगळं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. कंप्लीट जावपाक जाय. एक मिनिट राव मरे. सो इफ देर इज सम एनोमली इन दॅट आय विल गिव हिम द रिप्लाय अँड आय विल गिव हिम द फूल थिंग रिजन वाय इट हॅज हॅपन्ड ऑल्सो. फिगर हुंय चुकला आसतलो आनी कितें जालां तें हांव तुका सांगता. दुसरें बोस मरे. दुसरें तो सांगता आमी हिमालया चडपाक सोदता म्हूण. तेका हांव मुद्दम हिमालया स्पीकर सर हांव फक्त ॲड करता. त्यांनी पयली जो डेटा मागलेलो पळय न्ही IPB फॉर्म जाल्या तेन्नाच्यान टील डेट आनी दुसरो डेटा जो मागला पळय न्ही तो लास्ट 5 years. ती IPB फॉर्म जाल्या पळय न्ही तेन्नाच्यान डेटा मागलो ताका तो 12 Details of industries approved by Goa IPB from January 2018 till date. Details of IPB projects approved from so and so. दोन्ही सेम आहा. स्पीकर सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस सीएम सर घुसपायता पेपर मुजकडे ना. हांव घुसपडे ना म्हाका घुसपायता सवय ना. पहिले ऐकून घ्या. पैसे स्पीकर सर इतली जर प्रॉब्लेम आहा जाल्यार स्पीकर सर ज्युडिशियल इन्क्वायरी इनटू ऑल दीस पहिले प्रोजेक्ट. आन्सर ऐकून घ्या न्ही. का स्पीकर सर त्यांनी जाय जाल्यार पयली फाटलो 6 म्हयन्याचो प्रश्न आसा तो दोनूय दाखयता ते आतांचीच दाखयता आसतलो काडून. फाटलो प्रश्न IPB फॉर्म जाल्यार तेन्नाच्यान मागलेलो तेणी आनी आतां जो मागला तो ह्या 5 वर्साचो मागला म्हणून ताका फिगर डिफरन्स मेळ्ला. There is no figure difference 5 वर्साचो. It is compared. Don't give wrong answers. We are putting justification. लोकां दिसती पडून धाडला. Your department was supposed to do this आणि तू म्हणटा गोंय आसातले 6 महिन्या भितर 12 लाख जमीन आली ती 2 लाख जाता 10 लाख जमीन नाच जाली. मंत्री आन्सर करता तू असलो आणि फायद कितें आज लोक चोयत मरे आमकां कित कोताय ते. आणि सीएम इज सपोर्टिंग दिस आन्सर. I need proper answer on this. Why this proposed this 6,500 crores actual invested is only 951 crores. 6,000 crores and 900 crores ratio चोय. वेन्झी वेगस स्पीकर सर तो कन्फ्यूज करता. हे पळय 12 लाख कन्फ्यूज करताय. ऐकून घ्या पहिले. स्पीकर सर वेन आय एम स्पीकिंग ही शुड नॉट डिस्टर्ब. स्पीकर सर तो पळय 12 लाख म्हणटा. 12 लाख is allotted both since its inception both by Investment Promotion Board and IDC what land has been given, and 2 lakhs poi mutta is only through IPB for the last 2 years. You can check on what I am saying. I demand a judicial inquiry into this statement of what he is saying on the floor of the house. A judicial inquiry into this. Whatever he has answered, we need an inquiry into this. That बाजार नियो ही कितली भुरगेपणां ती म्हाका समजना. ज्युडिशियल एन्क्वायरी अरे द फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्फ. एरिया इज देयर बिफोर यू स्पीकर सर. दुसरें तो तू ज्युडिशियल एन्क्वायरी कित्याचेर कर जाणा सांगता. तुम्ही आप आदमी म्हणटा. एक व्हिडिओ व्हायरल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आन्सर मिनिस्टर उलयला स्पीकर व्हिडिओ व्हायरल स्पीकर सर. हे आप आदमी मुळे कितें स्पीकर सर तुई आज सांबाळपा जाय न्हू स्पीकर सर. हम बीजेपी कोता हिंगा स्पीकर सर. हिंग आप आदमी हा हिंग असेंब्ली मरे स्पीकर सर सगळे लेजिस्लेटर्स आप आदमी मुळे कितें सर. हे आम आदमी म्हणून तेजो लिडर आहा तो एक व्हायरल जाला व्हिडिओ दिसा 25 लाख स्विटान रावता म्हूण कॅम्पेनिंगा दुसऱ्या स्टेटीन भोंवतना. तुजेरी जाय ते स्कॅम आहे स्पीकर सर. तुगेले व्हिडिओ जाय ते व्हायरल जाले स्पीकर सर. व्हायरल जाला स्पीकर सर. तुगे व्हिडिओ व्हायरल जाता स्पीकर सर. एक कित होय तू स्पीकर सर. दिस इज आय थिंक रॉंग व्हाट इज स्पीकिंग. आय थिंक यू शुड डायवर्ट हे करेक्ट करपा लायक सर. व्हायरल जाता एसको स्कॅम व्हिडिओ सगळे तुजे व्हायरल जाय. अरे स्पीकर सर माझे व्हायरल जाय कितली हुई बोलताय. तू उलय स्पीकर सर. बसून घ्या. आम आदमी आणि काँग्रेस ना नॉन बीजेपी ना बसून घ्या. पार्टी म्हणून जगोणाय न्हू. एक लक्षात दवरात की मंत्र्यान आन्सर दिले शिवाय तूं उठचो ना. स्पीकर सर दुसरे म्हाका ना तुका बरे भाशेन सांग मरे. स्पीकर सर क्वेश्चन कर. दुसरे तो म्हणटा आमी हिमालय चडटा म्हूण. एक तरेन हिमालय इज अचिव्हिंग बिग हायट्स. तुका एकूच उदाहरण दिता इंडस्ट्रीन जाय मरे तुका कितें केलां तें. आमी आयक एक्सप्लेनिंग रॉंग नो ऑन बिहाफ ऑफ इंडस्ट्री म्हाका सांगपा जाय. IDC which allots land to everyone. आमी when I became industries minister आमकां -450 crore आयले. आज आमी प्लस जाला आनी फॉर द फर्स्ट टायम आमी लँड ऑक्शन करता. फर्स्ट राउंडान आमकां 2021 13 crores येयल्ले. सेकंड राउंड 2021 11 crore. 22 25 crore. राउंड 4 23 आमकां 70 crore येयले.
आनी आतां हिमालया चोडला म्हणटा तूं 5th राउंड आमचे 16च प्लॉट आसा आमी ऑक्शन केला आमचे अर्निंग्स आर गोइंग टू बी एनदर 140 crores. हे कॉर्पोरेशन अंडर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट which it comes under, we are going to get another 140 crores. They are standing on their own feet. विचारपा जाय ते क्वेश्चन विचारना पूण तेजे एक स्टार क्वेश्चन आसा अबाउट सांजुरे आर्याल सुद्धा इंडस्ट्रियल एस्टेट रस्ते सारके ना वेर्ना सारके ना आमी ऑलरेडी टेंडर केला ते रस्ते आतां काम स्टार्ट जावपाचें आसा दोन्ही इंडस्ट्रियल एस्टेटान पयले पयशेच नासले सो कशें काम करतले हो इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आमी बिल्ड करून दिता म्हणून ताका हांव सांगता आमी काम करता खऱ्यांनी काम करता आनी दिसता सारकें काम करता बेश्टे उलयना आमी Sir, a joint आणलें, but I'll be very specific. This has taken a lot of time. I agree. Ana, जे project approved जाल्ले, according to what data has been given to us, I'm talking only on the data. जे 21st July 23 हांवें एक प्रश्न घायल्लो, unstarred LAQ 137. In that you said that the projects approved were 85 and the projects completed were 14 in July, 6 months ago. Today's reply of 1B, you say that the project approved are 88 and the projects completed are 12. 6 months ago, 14 were completed and after 6 months, I am saying that only 12 are approved. Now, Speaker Sir, ये जे दिसता जे तीन project है, Speaker Sir, आज 100 म्हयन्यान सरकारान from July to now, you have only done 3 projects. Speaker Sir, ओ म्हाका दिसता हे जे जुलैच म्हयन्यान सांगताले 14 केले म्हणून अंत सांगताय लेटेस्ट 12 केले म्हणून तो 2 प्रोजेक्ट गायब जाले चमत्कार जालो स्पीकर सर आता जे आयचो रिप्लाय ऑन द प्रपोज्ड एम्प्लॉयमेंट हो सरकाराचो फोकस आसपाक जाय सो दॅट गोवन गेट्स मॅक्सिमम बेनिफीट आनी एम्प्लॉयमेंट योर प्रपोज्ड एम्प्लॉयमेंट यू से ऑन योर फिगर्स टुडे 24,300 and your actual employment that you have given is 2,505, which comes to 10%. Your reply that you gave 6 months ago, you proposed 41,627 jobs, out of which you gave 8,073. So you're trying to say, Jay, last time figure, 6 months back, whatever figures you are given, म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन लक्ष घेवपाक जाय हे नेत्र सुख करपाक गेला कालच्या दिसाक मुखेलमंत्रीन एक म्हळें की बाबा आमचे तो नदर दोता पणजेच्या गांवांत रावता म्हूण विधानसभे पणजे गांवांत रावता आनी फ्लॅटान रावता गव्हर्मेंटा बंगलो गेला स्पीकर सर मुखेलमंत्रीनूय चोवपाक जाय जी ही फिगरां दिता ही फार्म हावजांतल्यान येताय प्रश्न एअरपोर्टांतल्यान येताय फार्म हावजान घुसता मुखेलमंत्री प्रश्न विचारपाचो ना आतां जे रिप्लाय ऑफ सब क्वेश्चन सी or C जो 1B आहा you have stated that the state of Goa or your department is in the process of collecting data on the number of Goans and non-Goans employed by IPB. Now, same reply जो आज तुवें दिला that you all are in the process of collecting data of the number of Goans. Same reply you have given today, last time 6 months ago, 21st July, and तेणे तोच reply दिलो. Opposition leader, completing, you are collecting data. Now, how long will you collect data? Yes. Whether Goans are there or no. Yes, Mantri, Minister. It is 1 minute. Complete Minister, आणि प्रश्न आणगेना. Complete specific is एक लक्षात एक Now, opposition leader एक लक्षात opposition leader अरे स्पीकर सर specific in जाता. Now ऐकून घ्या तुका इतली इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा नेत्र सुख सोपा दिलाय फिगरू स्पेसिफिक प्रश्न विचारला फिगराचेर उलयत मरे हांव भायल्या की हे माना तशें म्हणना फिगराचेर उलयता एक लक्षात म्हणा तुमकां सगळ्या प्रकारचे इन्फॉर्मेशन दिल्ले आसा दिवन सुद्दां जर तुमचोच टाइम वेस्ट करता तुम्ही आमकां दिलाय तेजेर उलयता आतां ऑनरेबल मिनिस्टर इन योर रिप्लाय एट वन प्लेस यू आर सेइंग दॅट यू आर गोइंग टू डू अ सर्वे or इट्स गोइंग टू टेक some time, you are collecting data. But again, in that same reply, 1B, you are saying that the number of Goans employed in various industries is 1,511. So what is this confusion? Is the process of collecting data not Position complete? leader, half an hour, एक question.
of 1,511. भाषण दिता काय प्रश्न हो प्रश्न काल आसा प्रश्न विचारपा जाय प्रश्न एक भाषण सायडी दिता काय सांगताय, प्रश्न विचारता 40,000 म्हाका समजना. लोकांक जॉब एम्प्लॉयमेंट मेळटले प्रश्न ना तुजो? आणि पैसे येतले प्रश्न ना? हे प्रश्न प्रश्नच ना तुजो? प्रश्न सारको सादो प्रश्न हे फिगर हांकां नेत्र सुपा दिले Yes. कित्याक लागून दिले बिकॉज सर लास्ट टायम सुद्दां लास्ट सेशनाकूय हांवें आन्सर केल्लें तो पळय सांगता जो आंकडो एम्प्लॉयमेंटाचो दिल्लो इन्व्हेस्टमेंटाचो दिल्लो बेस्ड ऑन द प्रपोजल्स वीच वी क्लियर्ड इन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड दे से सो एंड सो एम्प्लॉयमेंट विल बी देर सो एंड सो इन्व्हेस्टमेंट विल बी देर ते प्रमाणे आमी आंकडो दिता नंबर वन डेफिनेटली एज द युनिट कम्स इन टू बिईंग कितले एक्चुअली एम्प्लॉय जाता तो फिगर वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग दुसरें हांव ताका सांगपाक सोदतां हे फिगर आहा ते ऑटोमॅटिकली सेम उरपाना ते रिवायज जाताच आनी हो दोन जाताय आनी दुसरें सांगपाक सी वाडपा जाय मरे total units since 2014 employee generated permanent and contractual 7,872 जे already झाला gone employment 3,242 non gone employment 4,630 इंतून पयले म्हाकाय दिसताले आमचे गोंयकार कोण ना काय बट आय हॅव कॅल्क्युलेटेड ते 40% सुमार गोंयकार आसा लास्ट सेशनाकूय हांवें सांगिल्लें हो आंकडो आहा तो एटलीस्ट 60% येवपा जाय वी वील इन्सेंटिवायज आनी आमी ट्राय करतले दुसरें टोटल इंडस्ट्रीज टर्न्ड ऑपरेशनल सिन्स 2019 21 units last 5 years employment again 3,828 gone employment 1,511 this is all new employment non gone employment 2,317 this comes to around 39% last time we have sangile ata hai sangile that we will try to increase it to 60% ami You look at your reply that you've given in the same answer. You are giving these figures. These figures you have replied in sub-question C or 1B today. What you have stated, Goa IPB is in the process of collecting data of number of Goans and non-Goans employed in projects approved by IPB. If you are collecting data, I'm very then from much- where are you giving these answers? My leader- Yeah, department, please tell your department to give the answers properly. On one side, you are saying that you have created so Yes. many employment. On the other side, you are saying you are still my collecting dear data. leader Yeah, किती चालला speaker leader sir? of position I'm again telling you we are definite last session also I had told you very specifically that we will get you detailing of who is employed where kitle goinkar ha kitle non goinkar ha कसली industry we are in the process of collecting You that have data given figures now, no? You are saying I have given 3,009 what has and come on to the- us up to now Then why is the same reply saying that you are still collecting yes data? You don't have the yes figures. it is a continuous process because Next, ताका Silva. समजना जे आमकां फिगर येयला हांवें दिला आनी फुडले फिगर Silva. आनी अपडेट करून लेटेस्ट Yes, फिगर okay, दितलो yeah. व्हडलें कितें आहा हितून Proceed. Because sir, Last question, Minister start सांगता Minister already सांगला investment promotional area खंय project घेवपा जाता खंयच्या एरिया घेवपा जाता जायना ते तेंय एडमीट केला 100 meters protected heritage सायडा थिंगाय proposal pass जाला आनी ती बंद करून उडयता म्हूण. So my specific question, whether the IPB has done any assessment of environment impact due to the project coming such areas. Second is whether IPB has taken permission from WRD if the area is under irrigation command area or catchment area. Yes. Permission गेला काय कितें? Yeah. मंत्री. बिकॉज आतां तो सांगता परमिशन घेतला ना घेतला EIA करपाचें सपोज गेला ते आतां बस मरे suppose a large unit is coming up and where it is necessary you have to do a EIA that goes without saying and automatic ते जाता परमिशन आता कमांड एरिया राव तू सांगता इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे परमिशन घेयला काय ना खूंय कमांड एरिया आसले ते इल्लीशी एरिया तरी येता ती डिनोटिफाय जाला आनी ते दुसरे तेजे बाजूनसून वयला इट इज नॉट दॅट वी हॅव क्लोज इरिगेशन आनी इंडस्ट्री घाल म्हणून सांगला व्यवस्थितपणे स्टेप्स घेयलेले आसा Sir, as per Question number 2. my speaker sir मागे रिकॉर्डाबल काय Question परमिशन number 2. गेले स्पीकर सर मिनिस्टरान परमिशन गेला Sheth. हावसान दिवची म्हणून मागता. Start question number 2. Praveen Sheth. Speaker, sir, I may be permitted to ask the question number 2C. To see. Speaker sir, answer as per provided in the house.
स्पीकर सर, माझा प्रश्न असा आसलो, whether the government is aware that many village panchayat secretaries are not punctual on their duty, thereby causing inconvenience to the public. स्पीकर सर, म्हाका जे आन्सर दिल्ले आसा भितर 184 आउट ऑफ 184 फक्त 11 पंचायत सेक्रेटरी गैरहजर आसता अशी कंप्लेंट आसा. म्हाका विचारपाचें आसा स्पीकर सर की खंयची मेथोडॉलॉजी वापरता हांकां हेंचे अटेंडन्स चेक करपाक लागून. स्पीकर सर, मान्य प्रेमन शेट एक बरो प्रश्न मांडलेलो आसा आनी हो सगळ्यांक लागू जाता. हांव मान्य करता तो कितें सांगता तें सारकें. सेक्रेटरी सारके टायमार वचना, इन्स्पेक्शनाक गेला म्हूण सांगता आनी गायब जाता. आनी जे मॅन्डेटरी आहा एक्चुअली वर्सा 3 पाटी BDOन वचोन इन्स्पेक्शन करपा जाय, फॉर्मली तेणी रिपोर्ट दिवपा जाय, सरप्रायज इन्स्पेक्शन. हेंय जायना. आय जस्ट रिसंटली पुल्ड देम अप. हांव आनिकूय हें स्ट्रिंजंट करता आनी एक दुसरी एट डेप्युटी डायरेक्टर लेवल कंपल्सरी आनी म्हाका ते रिपोर्ट येवपा जाय हें हांव करता टू सी दॅट दे रिपोर्ट इन टायम. बायोमेट्रिक्सूय हाडटा. पूण तेच बरोबर म्हाका हावजान आनीक तें सगळ्यां कडेन एश्युरन्स जाय. जेन्ना हांव खऱ्या अर्थान एरिंग सेक्रेटरीज इल्लिगल जे काम करता, जेन्ना हांव तांकां सस्पेंड करपाक सोदतलो, जेन्ना हांव तेंचेर एक्शन घेतलो, जेन्ना हांव तेंचेर ट्रान्सफर करतलो, मान्य आमदारान आनी बाकीचे आमदारान कोणें रिक्वेस्ट घेवन येवपा जायना. ना ना ना, तो बरो मनीस. हांव याद करता, आठवण करता दीस ऑगस्ट हावस. एक टायमा अशें जातालें की कॉमन कार्डर कर, क्लार्क आहा ते, एम्प्लॉई आहा ते पंचायतीन मस्ती करता, सरपंचा कंट्रोल करता, डेप्युटी सरपंचा कंट्रोल करता, फंक्शन करपा दिना. जेन्ना कॉमन कार्डर हाडले एक 20 सुमार हांवें ट्रान्सफर केले बिकॉज ते लोक चड थिंगा आसले, करप्शनाचे चार्जीस सुद्दां आसले. परत सगळे आमदारूच तेच जे हांगा उलयताले फाटल्या दारानसून वा म्हाज्या चेंबरान येवन सांगप, ना ना करनाका, ते आमचे कोण उमक्याचो तो सोयरो. सारकें गोंयान हें जाता, एवरीबडी नोज एवरीबडी. सेक्रेटरींचेरूय एक्शन घेता तेन्ना तेंच जाता. कालूच हांवें परवानगी घेतला मान्य मुख्यमंत्र्याची. हें तेंचे इश्बाब भायर जाला सेक्रेटरींचे. टायमार वचना, जाय ते करता. एक आतांच आज एक सस्पेन्शन ऑर्डर हांवें इश्यू केला. एक सेक्रेटरी हियरींग घेवन BDOन ऑर्डर दिली ते सेक्रेटरी हें इम्प्लिमेंट कर म्हूण, कसोय करना. एवरीथींग 100% लिगल प्रोजेक्ट. कित्याक दिना तुमकां खबर आसतली कितें चल्लां तें. आनी डिक्टेट करपाक ट्राय करता. मागीर डायरेक्टर पंचायतान एक ऑर्डर काडली इम्प्लिमेंट कर म्हूण, डिफाय करता. 2 वीक जाले तेका सांगता कोण पार्टी आहा तांकां तूं आपल्या येवन मेळ, तें कांय चलपाना. आज सस्पेन्शन ऑर्डर काडला. हेच भाशेन हांवें कालूच मान्य मुखेलमंत्र्याक सांगला, प्लीज गिव मी अ लिटल फ्री हँड. तुजे कडेन जे कोणूय येवन बसोवन दी, ही सस्पेन्शन केला, ट्रान्सफर केला तें फाटीं घे म्हूण नाका म्हाका. हांव हें शिस्त हाडटा, सारकें स्ट्रिक्ट जावन कितें जाता तें पळयता. सो तुमकांय मान्य आमदारां कडेन सगळ्यां कडेन मागता, प्लीज डोंट कम टू मी. आनी रॉंग जाता जाल्यार या एका ट्रान्सफर करनाका, ओ तेजो सोयरो, ओ आपलो सारको कार्यकर्त्याचो कोण लागीं लागता अशें म्हूण प्लीज सांगनाका. आय वील बी व्हेरी स्ट्रिक्ट आनी आय एम गिवींग अ एश्युरन्स इन दीस हावस. म्हाका हें करपा दिलें. फुडल्या सेशनात तुमीच प्रेज करतले, पंचायत फंक्शनींग बरें जालां म्हूण. स्पीकर सर, हांव कितें सांगता, गार्बेज कलेक्शन अंडर SBM कितें चल्लां. आमी सँक्शन करता उमकी स्ट्रेंथ, अर्दे लोक सुद्दां कामां लायना आनी गांव सूज आसता. पयशे आमी मोडटा, इक्विपमेंट आमी दिला ते चलयना. ओके, ONM ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स तांकां पयशे मेळना, पूण आमी हेल्प करता म्हूण सांगला. तें काम करना. कोणा ऑक्युपन्सी दिवपा जाय, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपा जाय, बिल्डींग परमिशन दिता, ही वेवस्थीतपणे जाता. पूण तांकां पेंडींग दवरून हें मातशें हांव शिस्त हाडटा. प्लीज कॉपरेट विथ मी. आय वील डू वॉट इज नेसेसरी. स्पीकर सर, माझा सब क्वेश्चन आसलो वेदर द गव्हर्मेंट हॅज टेकन एनी एक्शन अगेन्स्ट सच सेक्रेटरीज. तर वेदर द गव्हर्मेंट हॅज टेकन एनी एक्शन अगेन्स्ट सच सेक्रेटरीज असं म्हणून एक प्रश्न आसलो, सब क्वेश्चन. तुम्ही आन्सर दिला त्या प्रमाणे 14 सेक्रेटरीचेर तुम्ही एक्शन घेतल्या. पण स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक सोदता हांव, चडशे जे आमचे मेंबर्स असतात, सरपंच असता, सेक्रेटरी असता, ते कोणाची कंप्लेंट करूंक वचना. हेजो अर्थ ते चड आपलो मिसयूज करता पावरीचो. तांकां अशी मुभा दिवपाक जायना.
स्पीकर सर, आमच्या गोंयांतले पंचायत सेक्रेटरीज जे आसा ते खूब आपलो मिसयूज ऑफ पावर करता. आतां मंत्र्यान सांगलां त्या पद्दतीन जे एडॉप्शन करतले खरेंच बरें आसतलें. सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय मंत्र्यांक. तशेंच जे पंचायत सेक्रेटरी मिसयूज करतात तांकां कामानसून काडूनच उडोवपाक जाय अशें म्हजें ठाम मत आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर, जे सेक्रेटरीज इरेग्युलर आसता तांकां सांगलां, मंत्र्यान सांगलां की तांकां बायोमॅट्रिक्स वापरतले. पण आनीक ज्यो गोश्टी आसा त्यो करता आसतना तेंचेर बरें वॉच दवरपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल EHN नंबर्स आसता, हे दिता आसतना खूब भानगडी करतात. आतां EHN नंबर हो आमकां फक्त टॅक्स कलेक्ट करपाक घेतलेलो, पण त्या नंबराचो आयज मिसयूज खूब जाता स्पीकर सर. मग तेजेर सुद्दां आयज लक्ष दिवपाची गरज आहा. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, होय एक बरो मुद्दो तेणें काडला. EHN एकूच कारणां लागून दिल्ले आमचे गोंयकार भाव एक सवलती मेळचे म्हूण. तेंचे ओन प्रॉपर्टीन सुद्दां घरां आसलीं कितलेच वर्सां 30-40 वर्सां तांकां एक नंबर एक ओळख तरी आसता. नाल्यार हूंय ते व्हडले झाड आहा थिंगा एक हें आहा, थिंगा नाल्ला आहा, थिंगा आपले घर आहा अशें एड्रेस सांगपी लोक आसतले. ते बस स्टॉपार कडेन तांकां नंबर एक आसून दी, ओळख आसून दी. आमचे गोंयकार आरोप केलो जालो की आमी भायल्यान दिता म्हूण. पूण एक जाला, हाल्ली हांव पळयतां, हांवें रिकॉर्ड मागयला की EHN नंबर मिसयूज करून जे घरां आहा तेंचे दिवपा शिवाय ते व्हडलीं घरां लोक बांदपा लागिल्ले आसा. आनी बिल्डर सुद्दां तितून पडोन 4-5 बंगलो येयला, 7-8 व्हडले घरां येता मिसयूज करून. सो हांवें एक डिसिजन घेयला. वेन एवर आय टेक अ डिसिजन आय व्हेरी केअरफुली कन्सिडर एवरीथींग ऑन द टेबल, देन टेक अ डिसिजन. म्हाजो असो मत आसा हो EHN नंबर हांव बंद करपाचो आसा. आनी जे आज पुसान EHN नंबर दिला, केन्ना ती घरां येयला वीथ फोटोग्राफी एविडन्स, वीथ व्हिडिओ एविडन्स, BDO आनी डेप्युटी डायरेक्टर हांव जबाबदारी दिता. सो आमकडे डेटा आसतले. डेटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर फ्युचर प्लॅनिंग. आनी हेंय हांव करपाक सोदतां. इन पंचायत एरियाज हे फुडें एकूय इल्लिगल बांदपा मेळपा ना तशें कडक करता. एट द सेम टायम हांव बाकीचे डिपार्टमेंटा कडेन उलयतलो टू मेक इट मोर सिंपल. आपल्या ओन प्रॉपर्टीन कोण घर बांदता जाल्यार मान्य मुखेलमंत्र्या कडेन हांव उलयतलो टू मेक इट व्हेरी सिंपल फॉर कॉमन मॅन. हें हांव करतलो. पूण EHN नंबर मिसयूज जो जाता ते बंद हें जायना जावपाक हांव हें रद्द करपाक सोदतां. नो मोर EHN नंबर. आतां आमचे कडेन डेटा सादारण आसा. विजय सर सर. मंत्र्यान सांगलें की आपूण सेक्रेटरी जे इलिगॅलिटीज करतात तांचेर एक्शन घेतलो म्हणून. हांव तुका एक स्पेसिफीक केस हाडटा विच इज ऑल्सो सब्जेक्ट मॅटर ऑफ अ क्वेश्चन टुडे. देर इज वन लेडी बाय द नेम ऑफ Shaman Leela Braganza. She had complained to the Panchayat of Harpora saying that somebody is constructing a road in her property with Dadagiri. The person is from Delhi, perhaps has some influence here. They also approached your office. You have given me a reply saying that an inspection was done on 17th. She has filed a complaint that there was no inspection done. On the 18th, she waited there. No inspection was done. And here there is a false report filed, and it's the subject matter of the proceedings of the House today, that an inspection report is submitted when no inspection has been carried out. Now what action you are taking against this secretary? Are you suspending him just because I've raised this issue now, or you are making an inquiry on him? I want a categorical assurance on this. Because sir, obviously I'll have to order an inquiry. Inquiry केल बगर कशें करतलो? Inquiry करून ना गोंयकारांक प्रोटेक्ट कर, दिल्लीवाल्याक न्ही. She's a just one girl. Speaker sir. And otherwise हांव तुका सांगता, धर तुमी जर करना जाल्यार our party will take the lead and take law into hands. Yes. And remove that road. विजय सर. तुका ऑल्टरनेटिव्ह दिता. उत्तर दिवं दी. स्पीकर सर, हितून हांव फूल एन्क्वायरी ऑर्डर करता आनी तो कितें सांगता तें खोटें आसपा ना चड करून. आय विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. ब्रीफ क्वेश्चन ब्रीफ क्वेश्चन. मिनिस्टरान आज एक मिनिट एक मिनिट राजेश फडे साहेब. एक मिनिट. एक जस्ट मिनिट. स्पीकर सर, मिनिस्टरान आज कितें उलयलां न्हू, बरें दिसलें आयकपाक. एक मिनिट. हांव उगडास कोता. क्रूज सिल्वा. 2022 मान्सून सेशनाक हांवें एक इश्यू काडलो. एक सेक्रेटरी चिंचणी सेक्रेटरी नांव घेवन सांगलो सगळी इलिगल. सिल्वा एक मिनिट. हांव मातशें आमच्या मंत्र्याक एक सगळ्यांच्यान जर नांव आहा इनलिगल जर जाला जाल्यार ते खोल्ले
कारण हेचे नंबर जे पळय आसा खोल्ले सालेलकर म्हणून सेक्रेटरी हा सर तुम्ही तेजेर जाता तितली बेगीन एक्शन घ्या. मोर देन 50 आताच्या आता त्यांनी दिल्या आणि सगळे इनलिगल आसा. खूप जाणांची कंप्लेंट येयल्या म्हणून तुमच्या एक निदर्शनां हाडटा हांव इतलेंच आनी कांय ना. स्पीकर सिल्वा जेन्ना आमी तो इश्यू हाडलो चिंचणी सेक्रेटरीचो आनी हांवें सगळे मेन्शन डॉक्युमेंट दिल्ले कितले कितें ताका मेमो येयल्ले तो फॉलो करून हाडलो ताका सस्पेंड कर म्हूण. ते कितल्यो केसीस जाल्ल्यो ताका 2 म्हयन्यान ट्रान्सफर केलो खंय कुत्तोरींक ट्रान्सफर केलो आनी आयज तोच सेक्रेटरी हांव नोको रेजिनाल बाबान ताका थिंगसां पोता एक वर्सा भितर पोता ट्रान्सफर केला आनी आर्यालांत फाटल्या 4 म्हयन्यांत 4 सेक्रेटरी चेंज जायताय. पोतो हिंगा न्यू सेक्रेटरी सांजे दिला आर्यर दिल्लो ताका कुत्तोरी सेम सेक्रेटरी आनी सेम सेक्रेटरी आयज तुगे आन्सर मेळ्ळो सेम सेक्रेटरीचे सेम कंप्लेन आहाय पत्ती सिरियस कंप्लेन आहाय कुत्तोरीन तेजे कंप्लेन गेलाय रिप्लाय दिलो आहाय. हांव मागतां सेम सेक्रेटरी ताका सांजे दीर हाडला तो ताका थिंगा काडचो हांवें पयलें डिमांड केलो ताका सस्पेंड करचो म्हूण. म्हाका एश्युरन्स दी विथीन हे विका भितर सस्पेंड करचो तेजी इन्क्वायरी करची आनी सांजे दीर एक परमनंट 1 म्हयन्या भितर सेक्रेटरी दिवचो म्हूण. ओके मंत्री आन्सर करता. सांगलोलें लास्ट टायम हेजेर या अलाउदीन जेन्ना आतां बाब केदारानूय काडलो एक इश्यू तेणेंय काडलो. आय वील डेफिनेटली लूक इन टू द मॅटर व्हेरी सिरियसली ऑर्डर ए इन्क्वायरी आनी ते कितें म्हणटा तितून इल्ले दोकून तत्व आहा जाल्यार लोकां त्रास जावपा सारकें आय वील टेक एक्शन बी एश्योर्ड. पूण हांवें सेकंड पार्टूय सांगला तुमीच मागीर येयनाका तुमकां येवन तुमचे कडेन कोण रडले जाल्यार मागीर म्हाजे कडेन येवन सांगपा ना 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 मातशें फाटीं घे देन द एडमिनिस्ट्रेशन वील नॉट रन. पयले डिमांड केला some discipline once you take action. सेम पर्सन पनिशमेंटाचे व्हिडिओ जायत पनिशमेंटाचे हाडलो तो. Yes, जायत I पनिशमेंटाचे will take action if necessary, not only against question number 4. secretary. Start question number 4. Because I may permit to ask question 4A. 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 3 आहा मरे. Huh? Huh? 3A. 3. No, no. 3A, no, no. Sorry. हय म्हणटा. 3A. But Permitted to ask question number 3A. Because answer as per submitted to the house. Speaker sir, हांवें एक question विचारलेलो. The present status of Girim bus stand in Saligaon constituency. Actually मातसो क्वेश्चनूच तो घालपाक इनकम्प्लीट आमचे कडल्यान हें जाला. पूण इनफॅक्ट स्पीकर सर हांव कितें सांगूंक सोदतालो की नवे जेन्ना हायवे आयले 6 लेन फॉर एग्जाम्पल म्हापसा टू पेंजीम तेन्ना पोन्ने जे रोड आशिल्ले थंयचे जो ओरिजिनल पयलींचो हायवे आशिल्लो ताच्या सायडीच्यान सगळे बस स्टँड आशिल्ले आनी नवो 6 लेन जेन्ना हायवे आयलो तेन्ना सगळ्यो बसी आसा त्यो वयरच्यान रूट करपाक लागल्यो आनी पोन्ने जे सायडीन बस स्टॉप्स जे आसा ते तशेंच उरले. थंय एक 2-3 पॅसेंजर्स आसल्या कारणान ते बस सकला घेना ते बस स्टँडाचेर येवपाक आनी ताका लागून कंटिन्युअस ह्या लोकांक म्हापशाच्यान गिरीच्यान म्हापशा जर वतलो जाल्यार चलोन वचचें पडटा. सो कांयच ताका प्रोविजन ना. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की हेंचे जे कोण बस ऑपरेटर्स आसा लोकल तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावची. तांकां मॅन्डेटरी आसचें की एवरी बस स्टॉप जो आसा तेंच्यांनी फॉलो करपाक जाय त्या बस स्टॉपार वचून बस रावपाक जाय आनी तेंचे स्ट्रिक्ट विजील दवरची की ते थंय बस स्टॉपार वतात काय ना काय म्हणून. कित्याक पणजेच्यान मिनिस्टर सर जेन्ना बस सुट्टा तेन्ना सगळे बस स्टॉप्स बायपास करतात ते पॅसेंजर कमी असल्या कारणान ते डायरेक्ट हायवे घेता आनी वता. सो लोकल जे लोक आसा जे मदच्या विलेजींतल्यान म्हापसा वचपी आसता हांकां सगळ्यांक कंटिन्युअसली त्रास जाता. हे सगळे लोक लास्ट एका एसेंब्लीकूय हांवें मिनिस्टर सर हे क्वेश्चन रेज केल्लें पूण तेजेर अजून पर्यंत कांय जावंक ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां की हो एक सिरियस इशू आसा हो तुमी नोटीस करचो आनी जाता तितल्या बेगीन हेका सोल्युशन आमकां दिवचें. थँक्यू. मंत्री. बिकॉज सर ताका हांव सांगपाक सोदतां की वॉट एवर प्रॅक्टिकल सोल्युशन तिंगा काडपाक मेळटा हांव ताका घेवन बसतलो एलोंग विथ माय ऑफिसर्स एंड लेट अस सॉल्व इट वन्स फॉर ऑल. कितें करपा तें करया. 4A. 4. Question number. Speaker sir, I may be permitted to ask question 4A. 4A.
Speaker sir, answer as per submitted to the house. Speaker sir, the Panchayat Raj पडे आहा तितून illegal constructionाचे clear cut mandate आहा कित करपाचें. There are in the annexure you have said 112 cases are pending. आता पंचायतीन very clear आहा demolition squad जाय soil जाय. What you will do to see that these cases are tackled properly? Because I am coming to the other part of the question. Speaker sir, actually all inherent power panchayatikuch aha under Panchayati Raj Act under section 66(3) and 66(4) to initiate action against illegal construction with coming up in their jurisdiction. एक महिन्या भितर तेणी action घेवपाक जाय. पूण म्हाका आख्ख्या गोंयान दाखय हुंय पंचायतीन सो मोठो आपले ओन म्हणजे हांद्यार घेवन हे एक्शन घेयला. हुंय घेयना तें तुकाय खबर आसा. ते उपरांत the block development was also empowered under 66C of Goa Panchayati Raj Act 1994 to stop work and thereafter refer case to Deputy Director Panchayat for necessary action. हांव मान्य करता की हें जायना. स्पीकर सर, हिंगाय म्हाका सांगपा जाय हें कित्याक जायना. गोंयान एज इट इज एवरीबडी नोज एवरीबडी आनी रोखडे येवन प्रेशरायज सगळे वदान करता इन्क्लुडींग डायरेक्टराचेर म्हण नाका, डेप्युटी डायरेक्टराचेर म्हण नाका, BDOचेर म्हण नाका, म्हणून ते सरपंचूय एक्शन घेयना. आतां म्हाजी एक सारकें ठामपणे एक मत आसा, हांव केन्नासून उलयतां, म्हणून हांव तो सर्क्युलर इश्यू करपाचो आसा दॅट मेकिंग इट अ पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी which will invite suspension on BDO as well as on secretary if any new illegal construction is permitted. Now having said that, हे सगळे सांगताना आज इतली इलिगल घरां ऑलरेडी आहा, तुज्यान ती सगळी डेमोलिश करपा जायना. तेणें स्पेसिफीक केस हाडली वेर रियली डिजर्व्स टू बी डेमोलिश वील डेमोलिश. म्हणून आमी म्हणटा आज पर्यंत कितें आसा ती तरी लिगलायज करपाक जाय. फुडारा एकूय इल्लिगल बांदपा मेळना तशें हे कशें हे न्यू इकोसिस्टम बसोवपाचो आमची चर्चा चालू आसा इन प्रॅक्टिकल टर्म्स वीच इज इम्प्लिमेंटेबल. नाजाल्यार आख्खें गोंय इल्लिगल जातलें. आता मान्य आमदार तरी सांगता सर्टन थिंग्स हॅव टू बी डेमोलिश, तो पॉइंट आउट करता ते सरपंचान करूना. वी वील टेल द डेप्युटी डायरेक्टर ऑर द BDO टू टेक एक्शन. Speaker sir, हिंग पर्सनल कोणाचेर कांय ना, बट इश्यू इज हिंग कितें जाता, देर आर 5 types of constructions. एक कुमदाद मासोता, एक गव्हर्मेंट मासोता. इलिगल कन्स्ट्रक्शन पडे आसताय ती कुमदादी आसताय, इलिगल आहाय, इन्स्टिट्यूशनल आहाय, प्रायवेट आहाय, प्रायवेट ओनरशिपांत आहा, प्रायवेट इन्क्रोचमेंट आहा आनी ओल्ड हावस पडे आहाय तेंचेर कंप्लेन जाता. कोणागेली शेजऱ्याची नाल्यार सोयऱ्यां भितर ह्यो 5 भाशेन कंप्लेन आहाय. हांव नेणा हेज्या चोड आहाय जाल्यार. आतां निमाण 3 आहाय त्यो तांकां एक चान्स दीन रेगुलरायज करपाक तेंचेर बंदी हाडपा जाता. कसल्यो प्रायवेट ओनरशीप आहाय त्यो प्रायवेटीन बांदलो आहाय, आपणागे भाटां बांदले, बाट घेयला आपणा भाटां बांदल्या, तो कोण जावं ताका रेगुलायज करपाक यू कॅन गिव हिम अ चान्स एन ऑपॉर्च्युनिटी. प्रायवेट एन्क्रोचमेंट आहा ताका चान्स दिवपा जायना. प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणजे दुसऱ्यागे भाटां आपण बांदिला ताका चान्स दिवपा जायना. ओल्ड घरां आहाय जायतीं जालीं, मुणकार आहा, घरां आहाय, शेजऱ्या भितर आहाय, शेजार एकमेकाचे कंप्लेन करताय. That fellow also you can regularize, give him an opportunity. If he is on the border, if there is no setback, say that on top when he goes, he cannot build on top. Put some conditions. Give them a rider. आता 3 भाशे आहाय, कुमदाद, गव्हर्मेंट एंड इन्स्टिट्यूशनल. हें तुवें बंद करपाक जाय. कुमदादी कोण बांदिता, इन्स्टिट्यूशनां कोण बांदिता, मायग्रंट्स आहाय ते आउटसायडर आहाय ते बांदताय, गोंयकार बांदनाय. गोंयकार कोण बांदिता, गोंयकार जर तर एकूच 4 जाण भाव आहाय, 5 जाण भाव आहाय जाल्यार तो घोड एखादी बांदीत. बट गोंयकार इलिगल कन्स्ट्रक्शन करना. फर्स्ट स्टेप नंबर 1, यू स्टॉप ऑल द कुमदाद गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशनल. तुवें कितलें रेगुलरायजेशन केलें, गव्हर्मेंटान कितलें रेगुलरायजेशन केलें, एक्ट क्लियर कर. Specify the construction. Will you give an assurance that you will take up the new phase, that is you are going to stop illegal constructions in three types of houses. 1, government, kumdar and institutional. Institutional ma kono church jaba shakta, temple jaba shakta, kono jaba shakta. Ek private institution, some educational institution jaba shakta. All these will you give an undertaking that you are going to in the first phase stop illegal constructions here. तेजे साथ डायरेक्ट बंदी हाडपाक, सरपंचा अकाउंटेबल करपाचें, सरपंचाक काम बारबर डिसमीस करपाचो, सेक्रेटरी काम बारबर डिसमीस करपाचो. हिंगा एक्शन ना. आनी एक गोष्ट म्हणटा तुका, तूं सांगता की आमदार सांगताय म्हूण की कोण इंटरफेर जाता. आय डोंट थिंक पर से एनी आमदार इलिगल केलें जाल्यार इंटरफेर जातालो म्हाका दिसना.
म्हाका दिसना हें म्हाका दिसना की आपण स्वता खंयचो आमदार तो इलिगल कोत जाल्यार ताका आडाबा भोंवतलो म्हाका जाल्यार दिसना जाल्यार दिसता जाल्यार तूं एक्शन घे यू ओवररूल हिम यू हॅव द इनहरंट पॉवर लेट देर बी सम सिस्टम लेट देर बी सम एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट कित्याक खंय तरी एलिगेशन जाता सो तुवें रेग्युलरायजेशन केलें सॉल्व केलें आतां परतून एकदां विल यू गिव मी एन एश्युरन्स दॅट बोथ तूं हें न्यू रूल हाडटलो आनी एक्शन आनी ते न्यू रुलांत deemed action against the sarpanch and against the secretary so that it doesn't happen because Goa आज कितें आहा ती प्रिवियस आमदारांनी केलें ना म्हूण जायत स्टेटीन प्रोटेक्ट केलें लँड प्रिवियस कोण लेजिस्लेटर जाले तेणी प्रोटेक्ट केलें ना म्हूण आज तेंची एलिगेशन जाता आज आमी आमदार आहाय आमची एलिगेशन जावन आमी प्रोटेक्ट करूं ना म्हूण सो वी विल आय एम रेजिंग इट इन द हावस सो दॅट यू गिव एन एश्युरन्स दॅट बाय द टायम नेक्स्ट असेंब्ली कम्स यू हॅव अ सेट रूल वी विल गिव यू सपोर्ट वी विल एनकरेज वी विल गिव यू सपोर्ट टू सी दॅट देर इज अ प्रॉपर रूल थँक्यू स्पीकर सर स्पीकर सर हांव हिंगा मुद्दम सांगता हांवें एक लास्ट सेशना एक बदल हाडलेलो पंचायती राजान हे सेक्रेटरी जे फायल्यो दवरता दुसऱ्या कारणां लागून BDO तरी एक्शन घेतले दे वील रिपोर्ट सरपंच आनी पंचायत बॉडी पेंडींग दवरता कित्याक दवरता सगळ्यांक खबर आहा म्हणून सेक्रेटरी हॅज टू इमिडिएटली रिपोर्ट टू द BDO हांव मुद्दम सांगता हे ऑगस्ट हावजान सो इट वॉज BDOज रेस्पॉन्सिबिलिटी वेदर दे आर एक्टींग ऑर नॉट पूण गोंयान अशें जालां आतां सेक्रेटरी आनी BDO एक जाला सरपंच कुशीन उरलो आनी नाका जाल्ले जावपाक लागिल्ले आसा दे आर नॉट अंडरटेकन देर रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली म्हणून हांव हे ऑगस्ट हावजान सांगपाक सोदतां फकत सेक्रेटरीचेरूय न्हू गरज पडल्या तांकांय घरा वचपाक पडटलें BDO हिंगा एक्शन घेयना ते कित्याक म्हाकाय नाका आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन आतां पुसान कितें आसा पुरो लेट अस पुट अ स्टॉप टू इट देर हॅज टू बी सम पॉलिसी अंजुना कितें जालां तें पळय हायकोर्टान डेमोलिश करून आतां कितलेशे शेंबऱ्यांनी घरान डेमोलिश करपाक वयता बिकॉज वी नेवर एक्टेड आं आरांबोल हिंगा इतलीं घरां आतां डेमोलिश जावपाक वयता कोणाची चुकी आतां एक्शन घेवना म्हूण सो हे भाशेन म्हाका आनी कॅस्केडींग एफेक्ट दुसरे कडेन जाल्लो नाका आतां पर्यंत कितें आसा तें आय विल नॉट गो टू रफल द फेदर्स पूण हे फुडें गरज पडल्यार एमेंडमेंट जे हाडपा जाय पंचायती राज एक्ट परत मेकिंग इट ऑटोमॅटीक सस्पेन्शन ऑर डिसमिसल इवन ऑफ द सरपंच एक्शन अगेन्स्ट द ऑफिसर इल्लीगल पंचायत area at least in panchayat area I will take due care I have decided very firmly because I thought being government officers at least ते तरी काळजी घेतले instead they are uniting with the secretary एक जाता हांवें कितलेशे म्हाजे कडेन उदाहरण हाडून दिल्ले आसा आनी हांव फुडलें उलयना कित्याक इट विल बी लायक क्रिटिसायझींग देम दे डोंट हॅव अ रायट टू रिप्लाय बट डेफिनेटली तांकां हांव सांगपाक सोदतां आय वील टेक एक्शन तूं सांगता तें आय वील सी दॅट इट इज इम्प्लिमेंटेड बाय द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन प्रोवायडेड अगेन विथ द रायडर परत म्हाजे कडेन येवन रिक्वेस्ट करपा जायना फाटीं घे म्हूण तूं एक्शन घेयला चड स्ट्रिक्ट जाला म्हूण स्पीकर सर फकत हें कितें जालां सेक्रेटरी BDO कितें एक्ट जाले पावर दिले तांकां न्ही प्रिवियसली बिफोर पावर्स वर विथ द सरपंच नो डावट प्रोसेस पॅरालिसीस ऑफ डिसिजन जावं ना खंय तरी गव्हर्मेंटाचें डिसिजन जालें आतां तुटी घडल्यो आतां सर करता विथ ऑल दीस एश्युरन्स दॅट नो मोर इलिगल कन्स्ट्रक्शन दोज हू आर इलिगल इन स्पेसिफाय कर those who are in private property, those who are tenanted, those, I mean, munkar, kanai, gorahai, think एक chance दी. And then close everybody. But first phase in, you take 3 institutions, Kumdad, government and government properties and institutional. ते पयली घे first phase. हें जो तूं implement केलो, we will start somewhere. At least illegal gorahai ती आज सध्या बंद जातली, Speaker sir. So, एक critical assurance that next assembly तूं म्हाका government decision घेतली मग. तो उलयता त्या प्रमाणे एक बरो इम्पॉर्टंट मुद्दो फुडें येता तो मुद्दो कितें इवन आतां कोमदाद लँडान दर्या इल्लीगल घरां आसा आदीं आमी डेमोलिश करपाक सोदना मुणकार एक्ट येयले तेन्ना कितें जाल्लें कोण रावता तो लँड टू टिलर रावता तो मुणकार अशें जाल्लें हिंगा कितें जालां कोमदाद लँडान एकट्याची 10 घरां 20 घरां काडून भाड्या दिला आमी तांकां खरें ओनर करपा जाय आनी हें डिसिजन आमी कोमदादीचेर सोडपा जाय खरें दोनी ते दे आर द रियल ओनर्स इवन गव्हर्मेंट शूड गिव देम द फ्रीडम इदर यू मेक द न्यू पीपल द ओनर्स चार्ज देम मोर और टेक मोर लँड रेट कोमदाद ऑल्सो वील बेनिफीट कोमदाद कित्याक म्हणटा लिगल आमी करपा जायना गव्हर्मेंट आमी दिवपा ना आमी ते आमच्या हातीन घेवपा न्हू इट इज देर लँड इट इज अ इन्स्टिट्यूशन दॅट इन्स्टिट्यूशन वी शूड बी अलाउड टू डिसायड हें आमी केलें जाल्यार सगळे सारके थाऱ्यार बसतले
आणि मान्य रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सांगला तशें आय विल सी दॅट वॉट आय हॅव स्पोकन आय विल means see that I act upon even if it amounts to changing of the Panchayati Raj Act. Then DaCosta. Speaker, sir, there is a fear, anxiety in the mind of people about the landslide taking place at Sutran, Pajantar, beside the new Jwari Bridge Road. There was a major landslide in 2022, and this monsoon session, some rocks and mud have slid down on the roadside. If this landslide continue in the next monsoon, there could be serious calamity, including tragedies. There is also a PW water tank which will collapse and slide down. Honorable Chief Minister may kindly take immediate action to construct a returning wall and save further destruction of hill at earliest. Speaker sir, हांगा सर भरपूर प्रॉब्लम जाता कित्याक हिल मेन्शन केलें तुमी मेन्शन केलें ओके बस म्हाका जाय श्रीमती इलाया लोगो सर फोटो कॉपी दिता हांव कित्याक हांगा सर कितें इन्सिडेंट जावपाक शकता. Fear and anxiety in the minds of people from Sodiam village in Shioli constituency that due to the negligence of WRD officials, there was flooding of water due to unexpected flow of water from Tilari Canal in Sodia village, and what measures the government has taken to see that the same incident does not get repeated. My only suggestion is next time the Tilaricha udak sodta tenna there should be some supervision over it आणि तो तिलारीचो कनाल साफ करूनच उदक सोडचे सर कित्याक आख्खे कचरो भरलेलो आणि आख्खे उदक आमच्या सोड्या गांवांत येयल्लें सर. श्री युरिया लिमांव. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the citizens regarding the unhygienic conditions in and around the wholesale fish market in Fatorda constituency. There are gutters overflowing, fish waste thrown in open areas causing serious health hazards to the fish vendors as well as people. There is no mechanism to check the quality of the fish. The steps government intends to take to provide hygienic fish to Goans. Speaker sir, Nalla around the district court, SPDA, wholesale fish market, Matani Saldana complex is all full of the sogle and bollat, speaker sir. This nuisance to public health, जे mosquito menace जाता त्या जाग्यार आणि it is causing health hazards. जे म्हाका दिसता मुखेल जे प्रधानमंत्री येयल्ले म्हाका खबर ना तो वास थिंगा तिंगेल जाल्यार हे जे हिंगा फॉर्मेलिनाचें जायत जाता हे गटरांनी वयता कितें जाता हेजे मातशें सिरियसली तूं मातशें लक्ष घाल मिनिस्टर बाब हे हांगा जाल्यार चॅक कराय मातशें सारकें. श्री Alex Orange. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa, especially the beneficiaries. How issue discuss sala puna potun karta. Dependent on Graha Aadhar financial assistance, as its irregular reimbursement of installments is causing hardship and inconvenience to them. The last disbursement of Graha Aadhar was in January 24, but the beneficiaries are unaware that the said final assistance is for the month and the year of 2000. Which month? They don't know, they are not aware. The department doesn't mention which month it is reimbursed. Can Graha Aadhar installments be streamlined to make the payment regular month-wise? Many Graha Aadhar applications applied in 2017 with the support of birth of child have received message that the application is rejected. May our government be kind enough to clear all these applications of 17 as most of them are insistently waiting for the last 6 years. It's an issue which is debated. Every assembly we are debating this issue. Make a mechanism at least next assembly that they are getting all the financial assistance, all types of financial assistance. I have raised issue of special children. I have raised issue of special people with disabilities, everything. So, oglang sat timer medpak or a system mechanism gone by next assembly. We should have a system in place because too long we are debating this. Thank you, Speaker. Yes, Shri Carlos Ferreira. This is relating to election department.
fear and concern amongst contract meter readers in electricity department, many of whom have completed service for more than 10 years on contract basis, many of whom have crossed age to apply for any other government jobs as to their fate. The steps the government intends to take to resolve this issue. Honorable Minister. Shri Vijay Sardesai. Just let the ministers. स्वाती माशय हे खूप 10 वर्ष पयलीं 2010-11 हो स्टाफ घेतला. एक्चुअली PWD, Power Department, Water Resource Department comes under CPWD manuals. Contract staff is not permitted. पूण चीफ इंजिनियर जे आशिल्ले तांणी ताजेर स्टडी करूं ना आनी त्या खातीर हे प्रश्न निर्माण जाले. तांकां वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंट अंडर घेवपाक जाय आशिल्लें. वी आर लुकींग आफ्टर इट. आमी ऑलरेडी हांवें मुख्यमंत्र्यान हेचेर डिस्कशन केलां. Okay. And we will find a solution on it. Yes, Shri Vijay Sardesai. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of fishermen community with regards to non-release of VAT subsidy. Speaker, sir, VAT subsidy म्हणटा ती 22 कोटी रुपया वर्साक आसता. बाब मनोहर पर्रीकरान 2002 पयलींच सुरवात केल्ली. ताजे मागीर गुजराताक नरेंद्र मोदी जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो ताणें ती स्टार्ट केली. 2015 ती कॅप केली फॉर 30,000 लिटर्स अ इयर. सडनली 2022 ती बंद केली. बंद केली कित्याक की आतां नुस्तेकार एक बरे पयशेकार जाले म्हणून. पूण स्पिकर जर हातूंत जातलें कितें की व्हडलो नुस्तेकार आहा, व्हडलो ट्रॉलर ओनर आहा तो सर्वायव जातलो. बारीक जो मदीं मार्जिनल आहा तो काबार जातलो. ऑलरेडी फीश इम्पोर्ट म्हणटा तें लार्ज स्केल जायत आहा. सो स्टँड अलोन फिशरमॅन म्हणून जाका सांगिल्लें की तूं ट्रॉलर घे हो मनीस काबार जातलो. आनी स्पिकर सर आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाची रिसर्च आहा की भायल्यान म्हळ्यार चायनीज ट्रॉलर्स येवन इंडियन वॉटर्सान फिशींग करतात, डीप सी फिशींग. ना आनी घेवन वतात. सो बेजीक आमचें जें मटेरियल आहा, आमचो जो पोटेन्शियल आहा तो ते घेवन वतात. एंड यू आर डिस्करेजींग फिशरमॅन. सो तातूंत तुजें टॉप इंजीन जें आहा तें ट्रॉलर ओनरांचेर आनी फिशींग इंडस्ट्रीचेर पॉझिटिव्ह आहा. लोवर इंजीन सडनली कॉंत्र जालां. स्पिकर सर, तुमी शेकड्यांनी कोटी इव्हेंट्सांचेर म्हणटा, हे 22 कोटी रुपया वर्साक ते कित्याक म्हणटा तुमी आनी कित्याक ती एक इंडस्ट्रीज काबार करूंक सोदता? हो म्हजो प्रश्न आहा स्पिकर सर. कित्या खातीर तुमी सबसिडी बंद केल्या? म्हाका फिशरीज मिनिस्टरान फेस्टिवल केला, इव्हेंट्स आत्तां हांवें म्हणल्या. आत्तां म्हाका क्लियर कट ताजें एश्युरन्स जाय की 22 कोटीची तूं सबसिडी दितलो आनी हे रिस्टार्ट करतलो म्हणून. ना जाल्यार मनोहर पर्रीकरान सुरवात केल्ले ते तूं काबार करता, हें तुज्या आंगार येता. स्पिकर सर, म्हाका सगळे ते ट्रॉलरवाले सगळे तेंचे एसोसिएशनूय मेळोन गेल्या. तांकां आमी सांगलां, पूण आमी तेजो विचार करता. विचार शंकर बावनकर. एश्युरन्स दिया म्हाका. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa in respect of the alleged 145 crore scam in the aerial bunch cabling project of State Electricity Department, which has cost crores of rupees lost to the state exchequer. People need to know the status of the same, whether any house committee is constituted on the same to bring to the task all those involved in the alleged scam in a time-bound manner. Step government intend to take in this manner. Speaker, sir, last time माझ्या कलिकान हो क्वेश्चन घातलो तेन्ना आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलेले कितें हाऊस कमिटी काडटले म्हणून. आतां हांवें एक एलक्यू आसलेलो म्हाजो ऑन स्टार, तेजे भितर म्हाका रिप्लाय दिलेलो आसा मिनिस्टरान कितें नो हाऊस कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूट ऑन दीस इश्यू म्हणून. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन मातशें स्पीक. मायक ऑन कर, मायक ऑन कर, मायक ऑन कर, मायक ऑन कर. सवाती माशय, ताणें जो क्वेश्चन विचारिल्लो तो रॉंग. ताणें हाऊस कमिटी केन्ना येता? ताणें एप्लिकेशन करपाक जाय हांगा डिमांड करून. ताणें एप्लिकेशन करूं नाशिल्लें. आमी कमिटी काडले विजिलन्स इन्क्वायरी करपाक. चीफ सेक्रेटरी अंडर आमी ऑलरेडी कमिटी काडल्या आनी ताची इन्क्वायरी चल्ल्या. हाऊस कमिटी जर जाय जाल्यार तुवें मागची पडटा आनी ती आमी एप्रुवल दिवची पडटा. कमिटी बाय द चीफ मिनिस्टर करता. चीफ मिनिस्टर वील डिसायड द कमिटी. तुम्ही हाऊस कमिटी मागून नाशिल्ले. आमी सादी कमिटी काडल्या. चेअरमॅन चीफ सेक्रेटरी चालू आसा ते सर. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of seafarers community from Goa who
who head their village clubs, Kood, in Mumbai, in Dobitala, Chira Bazar, Mazgaon. These clubs provided facilities for seafarers and their families, and now they are almost on the verge of collapse. Builders are trying to grab their residential clubs. What steps does the government undertake to preserve and safeguard these heritage homes? Speaker sir, मातशी एक मिनट म्हाका कित्याक एक कुळा लागून आमगेले गोंयकार आमगेले बोंबय रावन इतली इकॉनॉमी इतली फायनान्सिंग हाडले NRI फंड्स आज ते कूड बिल्डर वताय सरकार तुंगलो आहा थिंगा आनी बिल्डर घेवन हे तेंगे कुडांतूं तांकां भायर घाताय ओद कूड मोडपा पावले सो म्हाका मान्य मुख्यमंत्रीन हेजेर गंभीरपणान विचार करून हे कूड मातशें प्रिजर्व करचे जाल्यार गोंयकारांक भायली जॉब मेळटाय मेळपा न्हय हिंकाय जॉब जायना आमकां दिवपाक ते बोटी रोयताय तेय बंद पडले मातशें कितें आन्सर दी स्पीकर सर गोंयकारांची कूड हो मुंबयत आसलेलो कन्सेप्ट आनी त्यो कुडी आतां डळमळीत जाल्यार बंद पडपाक लागल्या बट त्यो जर कुडी तूं म्हणटा आसत आमी कितें तरी तेच्या खातीर इन्वेस्टमेंट करपाक जाय सारक्यो करपाक जाय जाल्यार ताजो कितें तरी एखादो म्युच्युअल एग्रीमेंट जाय तेंच्या सरकाराच्या मदीं सरकार प्रायवेट प्रॉपर्टीन पयशे घालपाक शकना तूं इनिशिएटिव्स घेवन सुद्दां हांकां जर सगळ्यांक गोंयकाराची कूड म्हणून ज्यो कितें चाळ आहा पळय तेणी ती तांकां इनिशिएटिव्स घेवन जर थंयसर मागीर आनी इन फ्युचर थंयसले मेकानिजमूय ठरोवचे पडटले कशा पद्दतीन दिवपाचो आमी खंयच्या आमच्या एखाद्या कॉर्पोरेशनाक ते सांगपाक शकता बट तूं इनिशिएटिव्स घे जितक्या जाणांची ओनरशीप आसा पळय न्ही तांच्या मदीं आनी सरकाराच्या खंयच्या तरी कॉर्पोरेशनाच्या मदीं एखादो एक एग्रीमेंट करून करपाक जाता वायट संकल्पना ना म्हाज्याय कडेन आयिल्ले ते निवेदन करून की बजेटान प्रोविजन कर बीन म्हाकाय सांगताले बट तूं मुद्दामून हो विशय काडला कारण गोंयकारांची कूड हो तसो भावनीक विशय आसा हांगासले कितलेशेच गोंयकार जे सीफेरर्स म्हणून भायर गेले ते पयलीं थंय रावूनच तेज्या उपरांत फुडें वताले त्या खातीर तूं डेफिनेटली इनिशिएटिव्स घे वॉट एवर सपोर्ट करपा जाय तेज्या मदीं एक निश्चित रित्या कितें तरी फायनलायज एग्रीमेंट करून प्रिजर्व करपाचो प्रयत्न करूया रुजा फर्नांडीस Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to dilapidated condition of roads in Santa Cruz, Mersey and Chimbel. What steps will the government take to resolve the same? Speaker sir, फाटल्या दिसांनी हिंगासर अंडरग्राउंड केबलिंग केलेलें आहा आनी हें बरें काम जालेलें आहा हे लोकांक आमच्या बऱ्याक पडटलें आनी मेन रोड जे आहले ते हांव सीएमाक थँक्यू म्हणटा कित्याक सीएमान ते म्हाजे वर्क ऑर्डरी टेंडर जालेले तेजे वर्क ऑर्डरीक तेणें सायनी मन क्लियर केल्ली आहा मात इम्पॉर्टंट कितें जे विलेज वाड्यार रस्ते आहा हे रस्ते आमचे सारके काबार जालेले आहा थोडे केबलांक लागून पिड्यार जाल्ले आनी थोडे कितलीं वर्सां जालीं कोणेच हात लागना आनी हे रस्ते आमचे शेत कशे जालेले आहा लोकांक कितले त्रास पडटा हे कशेय भाशेन जाता इल्ले इमर्जन्सीचेर ही कामां आमची जावंक जाय तेका लागून हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD आनी CM तेका हें आमचें करचें जाता इतले बेगी हें कामां आमची घेवची म्हणून श्री क्रूज सिल्वा Because of fear and anxiety prevailing among the people of San Jose area in Margao industrial state, the dire state of the roads in the industrial state, specifically the abundance of potholes, has caused great hardship for the residents. The condition of this road is not only inconvenient but also dangerous, as it poses risk to the health and safety of the people using them. Pedestrians and drivers alike faces constant fear and anxiety while navigating through these duplicated roads, fearing accident, vehicle damage and potential injuries. I demand that the necessary work on the road in Margao industrial state be initiated and completed within 15 days. I urge you to provide us with assurance that this matter will be taken seriously and that the step will be taken to ensure proper maintenance of the road in the future. Yes, Speaker sir. Sri Benji Vegas. Speaker sir, application dillo hai पहिली. Speaker sir, हे और तेगे रस्त्याचे काम आमी ऑलरेडी घेतला स्टार्ट जावपाचे आसा ते तेका कळला आसतले तो थिंगा MLA सो क्रेडिट घेवपाक ऑलरेडी आयचे लेटर आहा ऑक्टोबरा लेटर केले ऑक्टोबरा आमी काम स्टार्ट करता स्पीकर ऑक्टोबरा लेटर केले आहा श्री बेंजी वेगस बरोबर आमी काम करता ऑक्टोबरा लेटर Sir, fear and anxiety in the minds of Goan event managers, hoteliers, and also locals who make their living on beach weddings due to so many fees to be paid, like beach permissions to tourism, security deposits, processing fees, sound permission, panchayat fees. Additionally, no single window clearance, no tourism police
to ensure safety on the beaches for the tourists. No CCTV monitoring on the beaches. No facilitation of special permissions for music extension till say 11:30 p.m. Need to organize a platform, a forum or convention to showcase Goa as wedding destination to wedding planners across pan-India and other businesses sources for the destination. The step government intends to take. जायते वस्तू आहे पण थोडे पण step by step comments करपाक जाता Okay, okay. Yeah, must. If something we can पेपर टू पेपर टू बिल आन्सर करता स्पीकर साहेब बाब बेंझीन भरपूर कोटेरी काढल्या आमचे प्रधानमंत्री म्हणला वेडिंग डेस्टिनेशन फॉर गोवा ऑल्सो नीड्स टू बी प्रमोटेड हांव मुख्यमंत्री आमचो फॉलोअप करता आसा टू एन्श्योर वी मेक अ सिंगल विंडो फॉर वेडिंग डेस्टिनेशन्स प्रोसेस चालू आसा आणि तो टुरिस्ट पुलीस सुद्दां थंय वाडोवपाची कर्तूत आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसून चालू आसा आमची CCTV आणि सर्वेलन्स फॉर सेफ अँड सेक्युअर बीचीज हो प्रपोजल सुद्दां आमी पूर्ण बीच बेल्टार घेवपाचो आसा प्रयत्न वी वील एन्श्योर दॅट वी गिव प्रायोरिटी टू दीस बेल्ट ओके फुडें वचुया पेपर टू बिल माननीय मुख्यमंत्री सर I lay on the table the paper shown against my name in today's order. फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री विश्वित राणे So I lay on the table the paper shown against the name in today's order. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री माविन गुजिनो Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री एलेक्स सिकेरा Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. कॉलिंग अटेंशन नंबर 1 श्री कार्लोस फेरेरा आणि केदार नाईक I, Shri Carlos Ferreira, call the attention of the Honorable Chief Minister, Minister for Public Works to the following. Fear and concern of residents of Bardez constituency, including Aldona constituency, in relation to non-supply, irregular supply of water in Aldona constituency, especially in villages of Kalvi, Karona, Olali, Pomburpa, Ikushi, and the wards of Zoidarwado, Jaidevado, Borwonwado, and Wainginwado, Sai Nagar of Nashnola, villages of Ukasai, Bastora, and Saligang constituency, as also non-replacement of pipeline from Karona junction to Lankade and Karona along main road, and also diversion of water by manipulation of valve at Ekushi, thus depriving Karona and Ekushi regular water supply with no proper maintenance of public water tanks at Moira, Nashnola, Borwonwado, Ikoshi Pazir, Mapsa, Sioli, Asagao, and the apprehension that with summer approaching, these areas will be parched and face untold hardships. The step the government intends to take and the time frame within which these issues will be attended. Speaker sir, फाल्यां answer करता. ओके केदार नाईक चला तरी फाल्यां ओके उलोवपाक. बेस फाल्यां उलय म्हणटा येस सेकंड कॉलिंग अटेंशन श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे Fear and anxiety in the mind of the people residing in the lease mining area as various school, residential, temple and other domestic and commercial structure exist in the current earmark demarcation of the lease mining area done by the mining department. The steps the government intend to take in the matter. Speaker sir, हे answer फाल्यां करता. CM बजेट केन्ना प्रेजेंट करता स्पीकर सर, अडीजांकूच सुरू करता. अडीजांक सुरू करता. 2:30. ओके सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता